साळ न्हंयत साचिल्लो गाळ पावसा पयलीं काडप गरजेचें आसा। तशेंच आमटणेचें उदक शेतकी कामांक आनी उदका खातीर उपेगात हाडपाक जाय म्हूण उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर उलयला। मंत्री शिरोडकरान थळावो आमदार डॉ. शेटये तशेंच हेर अधिकाऱ्यां बरोबर दिवचल तालुक्यांतल्या आमटाणे बंदार आनी साळ प्रकल्पाक भेट दिवन पळोवणी केली। RDXGOA खातीर दिवचलच्यान चंदू मांद्रेकर। कॉन्स्टिट्युएन्सी निरंकाल म्हणून गांव आसा त्या गांवांत तशें फ्लडिंग जाता। थंय ल्हानसो नाला आसा आनी तातूंत फ्लडिंग जाता। त्या प्रमाणे आज हांगसर आयिल्लो आसा साळ नदीचे संबंदीत पळोवपाक। हांगा पयलीं जर जायत जाल्यार बाकीची वेवस्था बरी आसा, पूण फ्लडिंग जें आसा पळय ताचे संबंदी आमी काळजी घेवपाक जाय। हांगा पयलीं खूब भराव पडिल्लो आसा न्हंयक भितर, तो भराव काडपाक जाय आनी त्या बरोबर गांवांत जी हें येता कितें येता बुट्टी येता किंवा फ्लडिंग जाता ते नाला जे भितर गांवांतल्यान गेल्यात पळय न्ही ते सुद्दां सारकें डिसिल्डिंग करून आमी सारकें रेगुलरली ते निवळ मेंटेन करपाक जाय। तातूंत भितर थोडो सुद्दां गाळ जालो जर जायत जाल्यार ताजे परिणाम असो जाता की केन्ना अकस्मात जेन्ना पावस चड येता तेन्ना गांवा भितर बुट्टी जावपाक शकता। आमठाणे पण विजीट केली, आमठाणे कितें इन्स्पेक्शन आमठाणे जे आसा पळय न्ही जे उदक सगळें आमच्या हाका सप्लाय जाता ड्रिंकींग वॉटर पर्पज इन द टायम्स ऑफ एमर्जन्सी म्हणटा तशी, तर थंय ताजी सिस्टम जी आसा बरोबर आसा, पूण ताका आनी एडिशनल आमी सपोर्ट दिवपाक जाय। ह्या साळणें इतलें उदक आतां थंय आमच्या हाका वता दर्याक वता, हें इतलें उदक जें वता पळय न्ही तें उदक आमकां एक इरिगेशनाक आमी दिवपाक जाय आनी बरोबर ड्रिंकींग पर्पज जें आसा पळय न्ही तें आमी दिवपाक जाय। आनी त्या खातीर सादारण अशें म्हणजे 50-100 कोटी आनी मोडचे पडटले, मोडपाची सरकाराची तयारी आसतली। तितले की थोडोसो टायम लागतलो, वर्स 2 वर्सां भितर ह्यो स्कीम आमी घेवच्यो पडटल्यो। कारण हांगसर आमठाणे गेल्ले कडेन खुबश्या लोकांची मागणी शेतकारांची मागणी आशिल्ली की आमकां शेतीक उदक दिवचें आशिल्लें। तें उदक दिवपा संबंदी सुद्दां आमच्या इंजिनियरान सांगिल्लें आसा की ताचे संबंदी प्लॅनिंग तयार करात आनी 15 तारखे म्हटल्यार घेवन या अशें, जेणे करून इरिगेशनाक उदक वचपाक जाय आनी मेळूंक जाय, बरोबरच देर नो कॉम्प्रोमायज फॉर ड्रिंकींग वॉटर पर्पज तेंय मेळूंक जाय। तर आमठाणे आसा पळय न्ही थंय ब्युटिफिकेशन करपा खातीर सादारणशे 15-20 कोटी रुपया खर्च करतात न्ही। 24 कोटी एप्रूव जाल्ले आसा, टेंडरूय जाल्ले आसा। मुखावेल 2 ते 3 म्हयन्या भितर मुखावेल फुडली सोपस्कार जे आसा पळय न्ही, फॉर एक्झाम्पल WRD वर्क एडवायजरी बोर्ड जो आसा पळय न्ही तांणी एप्रूव करपाक जाय आनी ताजे नंतर मागीर एक्सपेंडीचर सँक्शन मेळपाक जाय। नॉर्मली टेंडर जालें की त्या कामाक एक्सपेंडीचर सँक्शन मेळटा, तें मुखावेल 2 ते 3 म्हयन्या भितर जातलें। म्हणजे हिसपान ऑगस्ट सप्टेंबर म्हटल्यार काम सुरू जावंक शकता अशें दिसता। पावस जेन्ना कमी जातलो, मॉन्सून जेन्ना कमी जातलो तेन्ना तें काम सुरू करूंक मेळटलें। साळ बंदराचे सर म्हणजे फ्लडिंग फाटले जाताले, सो एक वॉल किंवा अशें म्हणटाले कितें काही ठिकाणी रिटेन घेवची पडटली। फॉर एक्झाम्पल आमी ह्या बाजून पळयलें जर जायत सुंदर अशें रिटेन वॉल घेतलें आसा, अशी ह्या बाजून घेवपाक जाय अशें दिसता म्हाका, जेणे करून उदक जें आसा पळय तशें भितर वयर वयचें ना। त्या शिवाय तांणी प्लॅनिंग केल्लें आसा आमच्या हांगसर ती बोल्डर वॉल म्हणटाली पळय, ती बोल्डर वॉलूय आमी घेवपाक पळयतात, जेणे करून फ्लडिंग जें आसा पळय न्ही ताजेर तितलो आमी कंट्रोल हाडपाक जाय, गांवा भितर उदक शिरूंक जायना। आणि सर तियारी डॅमानसून जे उदक येता तेतून फ्लडिंग येता, म्हणजे मेनली जो कॅनल जो आसा जो तुमी उदक मिटिंगेन सांगलें की गव्हर्मेंट महाराष्ट्र म्हणजे उदक चालू आसा ते 270 करोड्स कितें आसा, तर मातशें तें एक्सप्लेन करात। न्ही कितें आसा, मूळ जो डॅम आसा पळय तिलारी डॅम आसा त्या डॅमा कडल्यान आमचे गोवा बॉर्डर पर्यंत जे आसा पळय न्ही तो कॅनल कितले वर्सां बांदिल्लो आनी इट इज रावंड द क्लॉक, म्हणजे त्या कॅनलाक केन्नाच विश्रांती म्हणटी ती ना। 365 दीस फाटले इतके वर्सां त्या कॅनलांतल्यान उदक येत आसा। त्यामुळे हो कॅनल जो आसा हो आनी खंयचोय कॅनल ताका एक थोडोसो लायफ स्पॅन आसता, एक 20 वर्सां 25 वर्सां लायफ स्पॅन आसता आनी त्यामुळे हो कॅनल वीक जाल्लो आसा आनी त्यामुळे उदक मातशें मायज आयलें की तो कॅनल ब्रीज जाता, ब्रीज मागीर तुटलो की मागीर आमकां उदक पिवपाक उदक ना आनी इरिगेशनाक उदक नासता। आनी म्हणून मागीर आमी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटच्या सरकार आसा तांचे कडेन उलयले, तांणी म्हटलें की आमी परत सगळो कॅनल जो आसा पळय तो रिपेर करूंक पळयतात किंवा चडकू रिपेर करूंक पळयता अशें। पूण ताजी बजेट तांणी जें वर्कआवट केलां पळय न्ही इट कम्स टू अबावट 250 crores अशें तांणी सद्याक आयचे घडयेक सांगिल्लें आसा। मुखावेल 2 वर्सां तें वाडूंक शकता आनी तें काम ते करतले, आमी करचें नात, बट वी हॅव टू कॉन्ट्रिब्यूट अबावट 75%, कारण तिळारेचें 75% उदक आमकां आसा आनी 25% महाराष्ट्र आसा, तर त्यामुळे आमी 75% खर्च जो आसा आमी करचो पडटलो। तर हो खर्च जो आसा पळय न्ही हो फेज वायज मॅनर करचो अशें आमचे विचार आसात आनी ते आमी महाराष्ट्र मिनिस्टर तांचे कडेन उलोवन मागीर फायनलायज करूंक पळयतात। हें काम चलता आसतना आमचे चीफ इंजिनियर बदामी जे आसात पळय न्ही आनी आपले सगळे सहकारी जे आसात तांचे बरोबर स्टडी करून वेगळो दुसरो एक मार्ग घेतिल्लो आसा, तो म्हटल्यार कितें न्हंयच्या पात्रांत उदक नेहमीच आसता। तिळारी डॅमा कडल्यान धरून ते नदीच्या पात्रांत उदक आसतात नेहमीच,
तें जर उदक हांगसा आमी जर चड लिफ्ट केलें जर जायत जाल्यार आमकां कॅनलाचें भंय उरचें ना, म्हणजे कॅनल आज फुटलो काय फाल्यां फुटलो काय, कारण हे आमचे कडेन स्टोरेज आसा पळय न्ही, आमचे कडेन ल्हानसो मिनी डॅम खंय आसा जर जायत तो आमच्यानी आसा. तो जर सदींच आमी भरून दवरलो जर जायत, आतां आमी गेले पळयलें जर जायत थंय आमकां थंय 40% उदक दिसलें. पण समजा आमी हांगसर पंपींग सिस्टम चड केली आनी तो डॅम जर सदींच भरून दवरलो जर जायत जाल्यार आमकां एक 10 दीस 15 दीस 20 दीस सुद्दां आमचो ब्रीज कॅनल ब्रीज जालो जर जायत जाल्यार आमकां